मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचे राज मनशा कुळाक पोरगोडटाना जेजू ख्रिस्त सोगटां सवें दोयाळ जालो आनी मोग शिंपडायलो. ही मोगाची शिकोण न्हयच फोकोत आपल्या उतरांनी पूण चड करून जिविताचे देखी उद्देशी पोरगोट केली. आपल्याक वायट करतल्यांक जेजून बोगसोणें दिवन व्हड दया दाखयली. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय वचात बोगसोण्याची आनी दोयाळेची दूत जायात. आमकां जेजूची दोयाळाय आनी काकलूत नियाळूंक उलो करता. आमकां वायट करतल्यांक बोगसोणें दिवप ही एक चालती कोरणी न्हय. आमी आमचेच वस्तुंगी बोगसोण्याचे दूत जावंक जायना. आमकां देवाची कृपा जाय. देवा उतराचे स्फूर्तेन बोगसोण्याची दूत जावंक देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. साऊल उठलो आनी इस्रायलाचे 3,000 विंचून काडलोले मनीस घेवन जिफेच्या ओरोण्यांत देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक जिफेच्या ओरोण्यांत तो गेलो. रातच्या काळोखांत दावीद आनी अबिसाय फौजेक मेळूंक गेले. आपले तकलेशीन धोरणीर आपलो भालो तोपून दवरून साऊल फौजे मोळार एका तंबूंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सोभोवती अब्नेरा बराबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अबिसायान दाविदाक म्हळें, तुज्या दुस्मानाक आज देवान तुज्या हातांत घाला. तर भालयेच्या एकाच धोक्यान ताका हांव आतां दोतोरेक तोपतां. एकूच धोको पुरो, 2 धोक्यांची गरज ना. पूण दाविदान अबिसायाक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्वराच्या माखलोल्याचेर कोणे जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरूं येत. आनी दाविदान साऊलचे तकले कडचो भालो आनी उदकाचो गाडगो घेतले आनी ते आपले गेले. कोणेंच पळोवंक ना, कोणूच नकळो जालो न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. तांचे मदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान साऊलूक म्हळें, राजाचो भालो हो पळे आसा. कोणाय एका तरणाट्याक हांगा येवून दी आनी तो व्हरून दी. जण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणे सर्वेस्पर मजुरी दिता. आज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माखलोल्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक ओकोद दिता. तो तुजे जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो.
ताचो राग सोट कोरून पेटोना, ताचें काळीज काकलुतीचो ठेवो, ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय, तो सोदांकाल राग धरून रावचो ना, आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना, आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाळाय आनी माये मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवाळायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोगती करतल्यांची दया धरता. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाळाय आनी माये मोग. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शास्त्रांत अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडोना, पूण मनशाच्या सैमा प्रमाणें तें, त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सोर्गींचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सोर्गींचो तशी सोर्गींची ती हाचे सारकी. म्हणटोच जशें आमी मातयेच्या मनशांच्या रुपकाराची जाल्यांव तशें आमी सोर्गींच्या मनशाच्या रुपकाराची जातोल्यांव. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजे आंगोस्त्र काडून घेत ताका जुबोई व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी ओस्त काडून वेल्या ताचे कुडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरीं केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरीं करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तांतूं तुमचें पुणें कसलें? तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात, आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तांतूं तुमचें पुण्य कसलें? पातकी पोरयान तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात,
तांकांच तुमी कितें उसणें दिशात जाल्यार तांतून तुमचें पुण्य कसलें दिलां तितलेंय परत घेवच्या मोनान पातक्यांक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उसणें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातोल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटोव्यासोरी तो कोणवाळो. तुमचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटोलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलोलें माप तुमचे मुंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. दुसऱ्यांक बोगसात ही जेजूची आज्ञा आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या काळजांत कोंचोवन संस्कारांतल्यान आनी भोव करून संदानाच्या संस्कारा उद्देशी आपले पोरचेक देवाचे बोगसणे चाकूंक दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन भर म्हूण देवा लागीं मागुया. दुसऱ्यांक उसणें दियात ही जेजूची शिकवण आपलोच फायदो पळयना हें सोत आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वळखून घेवन निस्वार्थी मोनान लोकांचे सेवेक आनी समाजाचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां जाणवाय आनी बळ देवा लागीं मागुया. व्हडली मजुरी मेळटली. ह्या भासावणेचेर लक्ष घालून पिडेंत दुखांत आनी त्रासांत आसलोल्या आमच्या भावां भयणींक आमचे लागीं घडता तो आदार सहकार दिवंक आनी हे तरेन देवाची मजुरी ह्या संवसारांतूच आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातोल्यात ही उतरां नियाळतना खऱ्यांनीच आमी दोयाळ आनी मोगाळ देवाची भुरगीं कशीं आमचेर वायट आदारतल्यांक आमी बोगसणे दिवंक आनी वायट करतल्या मनशांक आमच्या बऱ्या वागणुके उद्देशी जिखून घेवंक देवा लागीं मागुया.